नमस्कार, हांव योगेश गोवेकर, एक टॅक्सीकार आणि हो टॅक्सीचो बिझनेस वाचोवपाक झगडटा. कितें जाल्लें आहा, सरकार सगळे धंदे सोंपोवंक सोदता. सरकारान मायनिंग इंडस्ट्री सोंपयली, आतां टुरिझम इंडस्ट्री सोंपोवंक सोदता. सरकार हो बिझनेस टॅक्सीचो बिझनेस काडून कॉर्पोरेट सेक्टरात दिवंक सोदता आणि हो बिझनेस सोंपोवंक सोदता. सो तेका लागून हे आमी मुवमेंट चालू केल्लो. हे बेस्ट स्क्रॅप करीसर आमी केन्ना फाटीं सरचे ना म्हणून. आनी एक गोवा माणसांक जे प्रमोट करता सरकार न्हू, तेज्या अगेन्स्ट आमी एक विडो उचललेलो की बाबा आमचो बिझनेस आमच्या हातीन दवरपाचो म्हणून. सो हे करतना खंय तरी जे पळय आमी कोण फुडें येता, हे लिडर जे पळय फुडें येता टॅक्सी बिझनेस वाचोवपाक, जो म्हाज्या आसले खूब जाण भुरगे फुडें येता, तेंकां सरकारान त्रास दिवपाक स्टार्ट केल्लो आहा. सरकार कितें करता, आपली मशिनरीज मिसयूज करता आनी आमकां खंय तरी त्रास करता. जशें की म्हाजेर केसी घातल्यो, आमच्या टॅक्सी युनियन लिडर बाप्पाचेर केसी घातल्यो. खुबशे जे कोण फुडें कोण टॅक्सीकार आहा तांकां व्हरतात, पोल्युशन मारतात, मारझोड करतात. कसले कितें तरी प्लांट करता, खंय तरी कोण गाडयो फोडले म्हणून प्लांट करता, जाल्यार कसले तरी कितें तरी प्लांट करता आनी होम डिपार्टमेंट मशिनरीज यूज करून सरकार आमकां सोंपोवंक सोदता. सरकार पळय जे कोण पळय यूथ फुडें येता हो आपलो पोट सांबाळपाक, तांकां सरकार डिक्टेटरशीप यूज करून प्रमोद सावंत सगळे फाटीं ओडटा. तेकाच लागून हांव सांगूंक सोदता, मिडिया मार्फत सरकाराक जनतेक आमचे सांगूंक सोदता की हेन्सफोर्थ हेच्या फुडें आमकां खंय तरी कितें त्रास जाले, जे कोण पळय सरकार झगडटा, सरकारा फुडल्यान झगडटा, टॅक्सी युनियन लिडर तांकां त्रास जाले, म्हाका आतां आनी बाकीच्या भुरग्यांक खंय त्रास जाले जाल्यार हेका सरकार जबाबदार आसतलो. आमकां जर फाल्यां खंयच्याय गोश्टीक अरेस्ट जाले, जाल्यार आमी खंय कितें जालें, एक्सिडंट सुद्दां मेलो जाल्यार कितें जालें हेका सरकार जबाबदार आसतलो. कित्याक हांव मेल्यार म्हाका काय फरक पडना, हांव मेल्यार उपकारता, बट हो बिझनेस आहा, ही टुरिझम इंडस्ट्री आहा, म्हजी आमी प्रमोट केल्ली आहा, ही टुरिझम इंडस्ट्री हांव आमच्या गोंयकारांच्या हातीन दिवपाक दवरपाक झगडटा. आनी हेका लागून हांव जीव सुद्दां गेलो, प्राण म्हाजो अर्पण जालो सुद्दां म्हाका काय टेन्शन ना. पूण हे सगळ्यांक कितें जातलें हेच्या फुडें तेका हो सरकार जबाबदार आसतलो. कित्याक आमी एलिगेशन घालिता, खंय खंय कितें प्लांट करून आमची केसी घालिता, खंयसर खंयसर आमी पळय टॅक्सी युनियन लिडर झगडटा तेचेर केसी चालूता. सो हेन्सफोर्थ कितें केसी जाल्यो आमचेर, जाल्यार खंय अरेस्ट जाले, कसलेय गोश्टीक अरेस्ट जाले, सरकार प्लांट करून आमकां उखलतात. आनी सपोज हांव मेलो जाल्यार आमचे खंयसरले लिडर सुद्दां मेले, कशें मेले हेका सरकार जबाबदार आसतलो. सो हेन्सफोर्थ सरकारान हेची जबाबदारी सरकारान घेवपाची. देव बरें करूं.